म्हापशा आशिष शिरोडकार इलेक्शनाच्या फायनल फेजीक तयार. ट्रॅफिक प्लॅन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लायटीची कनेक्शनां, वॉटर कनेक्शनां, ओडीपी, रस्तो रुंदीकरण, मार्केटाच्या सुधाराचो अजेंडा घेवन तो इलेक्शनाक देवला. म्हापशान बदल घडून हाडटले. हेजेर उलयतना फुडें वचपाक गेलो जाल्यार सगळ्या जाणांनी ज्या प्रमाणे आपलो वचननामो म्हणजे मॅनिफेस्टो जो डिक्लेअर केला, प्रमुख पक्ष म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यानी आपलो वचननामो डिक्लेअर केला. तसेच बाकीचे अन्य पक्ष जे इनएक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट आसात भितून, जसे भारतीय सुरक्षा मंचाचे तसेच आम आदमी पक्षाचे, हांव तेंचेर काय उलोवपाक सोदिना. दोन पक्ष जे प्रमुख पक्ष आसा तेच्या वांगडा जो हांव कम्पीट करता, ह्या पक्षांचे जे वचननामे आसात ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत लक्षात येता की हे दोनूय वचननामे एकाच भशेन आसात. सगळे मुद्दे एकच आसात आणि गेले 10 वर्ष हे दोगूय जाण उमेदवार जे आता जे काउन्सिलर आसात तेंच्यांनी आपल्या फॅमिली मेंबरा खातीर किंवा आपल्या पक्षा खातीर म्हणजे भाजपाचे काम तेन्ना करतले तेंच्यांनी हे आपले वचननामे दीत येयलेले आसात. हेतून कांय चेंजीस काय करून हाडूंक ना. पळोवपाक गेलो जाल्यार ठळक मुद्द्यांचेर जर उलयलो जाल्यार रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयतात दोनूय पक्ष. काँग्रेसचो उमेदवार बाब सुधीर कांदोळकर तसेच भाजपचो उमेदवार बाब जोशुआ डिसोजा रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयता आणि उलयतना म्हणटा बोडगेश्वर प्लाझा जातलो तेन्ना तेतून आमी हे नवीन करून घेतले म्हणटा. हे गोष्टी गेले 7-8 वर्सां चालूच आसा. हांव सांगपाक सोदता की तुमी जर हे काम सुरू करतले, इनिशिएट करतले जाल्यार ताका कांय न्ही म्हटल्यार कितलो टायम लागतलो तो आतांच सांगूंक जाय आसलें. तुमी तांकां सांगपाक गट्स ना, तांकां सांगपाक ताकद ना. त्याच बरोबर तेंच्या दोळ्या नजरेक हांव हाडून दिवपाक सोदता की म्हापशान हनुमान नाट्यगृह आसा. जो पर्यंत रवींद्र भवन जायना जाल्यार खंयच्या दोगूय जाण गव्हर्मेंटाचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आसात काउन्सिलर म्हणून, हांगासले हनुमान नाट्यगृह तरी सारखे करचे आसले, रिनोवेट करचे आसले. जाय जाल्यार ते 6 म्हयन्यांनी करून घेवं शकता, एक कंडिशन हॉल करून घेवं शकता. थिएटराच्या बद्दल उलयतात जाल्यार एल कपितान थिएटर आसा, म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आसा. जो पर्यंत नवीन पर्याय जायना तोपर्यंत ते थिएटर अलंकार थिएटर ते अलंकार थिएटर जोपर्यंत रेडी जायना, जोपर्यंत थिएटर नवीन रेडी जायना तोपर्यंत अलंकार थिएटर तरी रेक्टिफाय करून इफीच्या पयलीं 2019 इफी पयलीं चालू करू शकताले. तांकां जर कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांव हे करून दाखयता. 6 म्हयन्यांनी दोनूय थिएटर आसात ते पयलीं करून दाखयता. त्याच बरोबर एक्टिवेट करता की नवीन थिएटर आनी नवीन रवींद्र भवनाच्या दृश्टीनसून काम फुडें वयतलें. केटीसी बस स्टँड आनी पार्किंगाच्या संदर्भात उलोवपाक गेले जाल्यार 6 वर्सां जाले उलयतात. 4 वर्सां जाले जागो एक्वायर केला आनी म्हापशेकारांक धूळ खावपाक बसयल्या थंयसर. ह्या केटीसी बस स्टँड आनी पार्किंगाच्या भितरली जी गुपीत आसा ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय कितें तेंचो प्लॅन आहा तो. कारण 350 कोटी रुपया बस स्टँडाक गरज ना आनी पार्किंगाक गरज ना. त्यामुळे हेतूंतलो जो अर्थ आसा तो केटीसी बस स्टँड करपाक जाय जाल्यार 6 म्हयन्यां भितून काम सुरू जावं शकतालें, वर्स 1.5 वर्सान काम जावं शकतालें. पण तांकां भितून जो मॉल करपाक जाय तेजेर तेंच्यांनी एक्चुअली आपले लक्ष दवरलेलें आसा, केंद्रीत केल्लेलें आसा. आनी हे दोगूय जाण जिखून येयले जाल्यार म्हापशेकारांक बाजारपेटीच्या बाजूक मॉल आसतलो आनी तो बाजारपेटीक खूब म्हारग ठरतलो. त्यामुळे माझे ह्या मॉलाच्या अगेन्स्ट बस स्टँड बेगिना बेगीन चालू करतलो. तशीच पार्किंग व्यवस्था, आमकां मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था नाका. पार्किंग व्यवस्था जी जावंक जाय ती हरशी पळोवपाक गेल्यार फ्लॅट एरियेन जर म्हापसा अर्बनाच्या फाटल्यान जर केली आनी आसा ते जर बस स्टँडान केली जाल्यार पार्किंग व्यवस्था सादारण 1000 गाडयांक जाता आनी खूब जाता ती गोष्ट. कारण जेन्ना मल्टी स्टोरेज करतले तेन्ना एका गाडये खातीर 50 रुपया सकयल चार्ज मारचे ना. हेजेर ते कोण उलयनात. फक्त स्वप्नां दाखयतात, पेपराचेर हेजेर मॅनिफेस्टोन छापून दाखयतात. मार्केटाचेर उलयतना मार्केट सुशोजीत करतले म्हणटात ते. अरे दोगूय जाण उमेदवार आसात, ते काउन्सिलर आसात. तांकां मार्केटांतले 2 टॉयलेट रिपेर करपाची कापाजत ना आनी ते आमचे मार्केट सुशोजीत करतले म्हणून जे उद्गार काडटात. म्हाजो हेजेर आक्षेप आसा. हांव म्हणटा मार्केट जावकूच जाय सुशोजीत. मार्केट करतले सुशोजीत जाल्यार आमकां 1.5 वर्स पुरो.
म्हणल्यार आमकां गेले 2 वर्सां जाले जेन्ना 20 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान सँक्शन केले म्हापशा खातीर मार्केट अपग्रेडेशना खातीर, हेंचे कडेन फायल मूव करपाक कापाजत जावंक ना. हे आमकां कितें प्रतिनिधित्व करतले? त्याच प्रमाणे रोड, लायट आनी उदकाचेर ते उलयतात. रोड, लायट, उदकाचेर उलयतना हांगासर उदकाची कॅपॅसिटी आमकां म्हापशाक कितली जाय ते सांगिना. लायटीची कॅपॅसिटी कितली जाय, आमकां गरज कितली आहा ते सांगिना. खरें पळोवपाक गेल्यार उदका खातीर रिजर्वेयर डबल करपाची गरज आसा. सबस्टेशन डबल कॅपॅसिटीन वाडोवपाची गरज आसा. रोडाच्या बद्दल फक्त थर घातलो प्रत्येक वर्साक रोडाक म्हणून रोड सारको जायना. रोड इंजिनियरींग सारकी जावंक जाय. रोड कित्याक पिड्ड्यार जाता हेजेर लक्ष दवरूंक जाय. ही कापाजत तेंच्या कडेन ना आनी हे उलोवपाकूय तेंच्या कडेन कॅपॅसिटी ना. त्याच्या फुडें गार्बेज प्लांटाचेर ते उलयतात सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट करतले म्हणून. सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट जर करतले जाल्यार जागो म्युनिसिपॅलिटीन एक्वायर केल्यार 6 वर्सां जाले. तेका एक कंपाऊंड घालूंक शकले ना आनी ते कावन्सिलर आसतना 3.5 वर्सांनी. जाल्यार तुम्हीच सांगात की 2.5 वर्साच्या काळखंडान ते सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट कशे म्हणून करतले. उलटे उचलकार बेजार जातले म्हणून तेंच्यांनी गणेशपुरींतल्या नागरिकांक त्रास करून इनलिगली थंयचो डंप चालू केल्लो आसा आनी हेजेर सोल्युशन काडपाक सोदिनात. गणेशपुरींतल्या लोकांक त्रास जाता तेजो. म्हाजो वचननामो असोच आसा की 6 म्हयन्या भितून तो गार्बेज प्लांट जो जागो एक्वायर केल्लो आसा थंयसर गार्बेज सुरू जातले डंपिंग. गणेशपुरींतल्यान गार्बेज डंपिंग बंद जातले. तेच्या फुडें वचून उलयतना क्रिमेटोरियमाचेर ते उलयतात. पण तेका 5-5 वर्सां लागूं शकना आनी आनीक 2 वर्सां तांकां जर चान्स दिलो जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचो अजेंडा म्हणून ते फाटीं दवरतले. लक्षात ठेवात. कारण हीच जर दफनभूमी जर दिवंक जाय जाल्यार 6 म्हयन्या भितून करूं शकता. हितून अशें कितें आसा काम करपाचें? तितून कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना. थंयसर फक्त कंपाऊंड घालून दिवपाची गरज आसा. हे करपाक तेंच्या कडेन जर खरी जर जायत आसा मार्केटाच्या नांवान आनी कुमनीदाद जाग्याच्या नांवान मायग्रंट आपली जी संख्या वाडयतात म्हापशान हेजेर ते कांयच उलयनात. कारण हे तेंच्या दोगांचे वोट बँक जावन जाल्लेले आसा आनी आयज भोंवतना हे लोकूय बी खुबशे जाण भोंवतात म्हणून ती गर्दी खूब दिसता. हांव सांगपाक सोदता की मायग्रंटां खातीर कायदो स्ट्रिक्ट आसूंकूच जाय. कायदो म्हणजे म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्फत जर भाजी मार्केटाच्या भायर आनी फिश मार्केटाच्या भायर जर लोक बसतात मायग्रंट येवन बसतात आनी वेव्हार करतात बंद जावंक जाय ती गोष्टी. कारण फिश मार्केट रेडी जाल्लेले आसा, बांदून दिल्लेले आसा. भाजी मार्केट बांदून दिल्लेले आसा म्हापशाकारां खातीर. भायर खंयच्या कुस्ताचेर बसतात ते. हेजेर दोनूय कॅन्डिडेटांनी उत्तर दिवंक जाय. इलेक्शनाच्या वोटिंगाच्या दिसा पयलीं ते डिबेटान येवन सांगूंक जाय तेंच्यांनी कापाजत आसा जाल्यार आपूण मायग्रंटांक नुस्त्या बाजारा भायर तशेंच भाजी मार्केटा भायर बसपाक दिवचें ना म्हणून हे सांगपाची कापाजत ना. हांव सांगता हांव जर जिखल्या उपरांत हांव म्हयन्याभरा भितून हे काम करून घेतलो की भायर भाजी मार्केट तशेंच नुस्त्या मार्केटाच्या भायर जे वेंडर्स बसतात जे इनलिगल ट्रेड करता हांव काडून घेतलो तांकां. ओडीपीच्या नांवान सिलेक्टिव्ह झोन चेंजींग चालू आसा. करसवाड्यार जर विजन हॉस्पिटल आनी दुसरो एक कन्स्ट्रक्शन पळयलें जाल्यार मदीं एक दुसरो झोन चेंज जावंक ना. एकट्याचें घर आसा तें तशेंच आसा. कोइन्सिडेंटली तो आमचो माजी नगराध्यक्ष मायकल करास्को. पण कुशीन C1 जाल्लेले आसा, दुसरे सायडीक C1 जाल्लेले आसा. रोड व्हडले करतले म्हणटात. रोड व्हडले करतले जर म्हापशान सगळे 3rd आनी 4th जनरेशनान जे लोक आसात रावतात तांकां आपले घरां मोडून बांदतले जाल्यार C1 जावपाची गरज आसा. आनी बोडगेश्वर प्लाझान जाता ते C1च्या नांवान सुपर FSI दितले म्हणजे 300% दितले जाल्यार ती FSI म्हापशाकारांक पयलीं दिवपाची गरज आसा. कारण डेव्हलपमेंट जातले पळय तेतून रोड वायडनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आनी रोड वायडनींग जातले जाल्यार घरां लोकांची मोडूं शकना. लोकांनी स्वखुशीन ती बांदूंक घेवंक जाय, नवीन कन्स्ट्रक्शनाक वचूंक जाय. आनी ओडीपीच्या नांवान तेंचो जो रगत पिवपाचें काम जातलें फुडें फक्त सिलेक्टिव्हली C1 व्हरपा खातीर तें ना जाता. सगळे प्रमुख रस्त्या वयले जे घरां आसात, जे वाडे आसात तांकां सगळ्यांक C1 स्पेशल FSIजान हाडपाची गरज आसा. आनी हांव हे म्हयन्याभरा भितून इनिशिएट करून खंय तरी ओडीपीचो जो प्रोसिजर आसा 6 म्हयन्या भितून जो ओपन केल्लो आसा आनी ते फक्त वाट पळयतात कोण कितें बॅगां घेवन येतात काय म्हणून. हांव ते करिनासतना सरसकट जे मेन रोडा वयले जे ओडीपीचे रिफॉर्म हाडपाक जाय ते हांव करून घेतलो. हे म्हाज्या म्हापशाच्या जनतेक आश्वासन आसा. OPDच्या नांवान आजिलो हॉस्पिटल चलता. पळोवपाक गेलेल्या आजिलो हॉस्पिटलान बऱ्यापैकी सुविधा आसा. बऱ्यापैकी ICU CCU सेक्शन्स आसात.
ते अजून पर्यंत चालू केलेले ना. हेजेर एक कोणूच उलयनात दोन उमेदवार. हे उलयतात फक्त बाकीच्यो गोष्टी, दोळ्याक उदक लावपाचें काम करतात हांगासर. हांव म्हणटा की आजिलो हॉस्पिटल फूल स्विंग विदीन 6 मंथ चालू जावंक जाय आसलें आनी अशें वचननामो दुसऱ्यांचो आसूंक जाय आसलो. तांकां कापाजत ना जाल्यार म्हाका कापाजत आसा, हांव करून दाखयता. म्हाका 6 म्हयन्या भितून हे आजिलो हॉस्पिटल सारकें करपाक ताकद आसा. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅन हेजेर ते कांयच उलयना. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅनाच्या संदर्भात पळोवपाक गेलो जाल्यार खंय तरी म्हापशान एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ॲप बेज करपाची गरज आसा. म्हापशात जरी म्हापशा वाडात गेलेले आसा, पार्किंगाची वेवस्था सॉल्व जायना. एका सुटसुटीत विशय म्हणटा तो ॲप बेज जर ऑटो रिक्षा जर सुरू केली, इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्षा सुरू केली जाल्यार म्हाका दिसता एक 200 रिक्षा जर म्युनिसिपालिटीन घातलेल्यो जाल्यार म्हाज्या अंदाजान म्हापशान एक ऑल्टरनेटिव्ह ट्रान्सपोर्ट सुरू जावंक शकता आनी ग्रीन फ्युअलाचेर चलोवंक शकता. माझे विचार असे आसा, हांव 6 म्हयन्यांनी हे करून दाखोवंक शकता. त्यांची कामां रखडटा फक्त चीफ ऑफिसराची सायन मेळना म्हणून किंवा बाकीचो ऑफिसर इलेक्शन ड्युटीर आसा म्हणून. हेजेर जर तोडगो काडपाची जर ऐपत आसा लिडराक जाल्यार म्हाका दिसता नवीन ब्लॉक तूं 5 वर्सांनी बांदतलो ती गजाल मागीर पळोवया. पयलीं हे काम सुरू जावंक जाय आसलें. म्हाका निवडून हाडल्या उपरांत ह्यो गोष्टी 2 ते 3 म्हयन्या भितून सुरळीत चलतली ही माझी म्हापशेच्या जनतेक आश्वासन आसा. सुधीर बाब सांगता की ज्या प्रमाणे म्हापशान आपूण डेव्हलपमेंट करतलो, ऑपोजिशन रावन कसले डेव्हलपमेंट करतलो तूं, खंयच्या भुरग्यांक काम दितलो तूं. काय ऑपोजिशनांतलो ज्या प्रमाणे काँग्रेसींतलो जो उमेदवार इलेक्टेड जाल्लो कॅन्डिडेट काँग्रेस सोडून भाजपान जॉईन जालेली हिस्ट्री आसा, त्याच प्रमाणे तूं बी मागीर परत भाजपान येवपाक सोदता. कारण तुका तुजे बाकीचे जे उमेदवार जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लेले आसा आनी आयज इलेक्शनाक रावतात ते सांगतात की आपल्याक काम करपाक मेळना, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जायना म्हणून आमी स्विच करता. म्हणटकूच सुधीरा कडेन असो खंयचो मंत्र आसा की तो काँग्रेसीन ऑपोजिशनान निवडून येवन तो म्हापशाची डेव्हलपमेंट करपाची ताकद दवरता. म्हाका तरी हेजेर अपवाद आसा. म्हापशेकारांक हांव दोळे उगडून विचार करात म्हणटात. बाब जोशुआ डिसोजा सांगता की आपूण फुडले म्हापशाचे डेव्हलपमेंट करून घेतलो, आपल्याचेर विश्वास दवरात म्हणटा. तेच्या फादराचेर लेट बाब फ्रांसीस डिसोजा कडेन बऱ्यापैकी खाती आशिल्ली. स्वता जोशुआ सांगता आपूण गेले 2 वर्सां आपल्या बापायच्या ऑफिसांतल्यान काम करतालो म्हणून. सादो एक बाजारांतलो टॉयलेट रिपेर करपाक शकलो ना तूं जाल्यार तूं खंयचें डेव्हलपमेंट करतलो. म्हाजे ह्याच मुद्द्या खातीर हांव ह्या दोनूय कॅन्डिडेटांक आव्हान करता, कापाजत आसा जाल्यार डिबेटी घेयात. आमी उलया 1:1 पब्लिकाच्या समोर उलया आनी हेतूंतल्यान जर तुमकां तूं जर प्रूव करता म्हापशाचें डेव्हलपमेंट कशें करतलो आनी तुजो रोड मॅप कितें आसा म्हणून जाल्यार गरज पडलेले हांव म्हाजो सपोर्ट तुका डिक्लेअर करता. अजून 36 वरां आसा. ना जाल्यार म्हापशेकार तुका धडो शिकयतले. म्हापशेकार तुमकां जिखून येवपाक कशें दिवचे ना. म्हाका विश्वास आसा म्हापशेकार अलर्ट आसात, म्हापशेकार सुशिक्षीत आसात. तुमी 100-200 जाणांक घेवन भोंवले म्हणून तुमचो प्रचार चड आनी हांव एकटो भोंवलो म्हणून म्हजो प्रचार कमी असो विशय जावं शकना. धन्यवाद.